मंगलम। मंगलम भगवान विष्णुः, मंगलम मधुसूदनः, मंगलम देवकी पुत्रः, मंगलम गरुडध्वजः, श्रीरामं हनुमत सेव्यं, श्रीकृष्णं भीमसेवितं, श्रीव्यासं श्रीमदानंद तीर्थ संसेवितं भजे। ब्रह्मान्ताः गुरवः साक्षात् इष्टं दैवं श्रियःपतिः, आचार्याः श्रीमदाचार्याः सन्तु मे जन्मजं। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। हुबळी GSB समाजांतू आता सांगितल्याप्रमाणे 80 वर्ष हे एक समाज स्थापन जाऊन गेलो। आतापर्यंत 80 वर्ष झाले। आमगेले धारवाड समाजाक 86, हुबळीक 80, मठाक 50 अंतर डिफरन्स है करचेक नाही। किंतु आमगेले समाजाचे जन खंय खंय तन उद्योगा कितेरी आपणेल मूल गांव सोडून खंय खंय गेले। थंय थंय आमगेले जनांनी असेल एक समाज निर्माण केल्लो आसा। आमी स्टार्टिंग आई लोटूची गोमांतक प्रदेशातुल्यान सर्व लोकाले मूल स्थान गोमांतक। आणि जर तुम्ही पळयले री सर्व लोकल कुलदेव आज वैकेची साधारणशे गोमांतकांतू आसा। पहिले तरी थंय आशिल्ले, किंतु आज ही शाखोपशाखा ताजे कुमटांतू केलो कुलदेवस्थान आयल्याची। होन्नावरांत एक कुलदेवस्थान आसा। तदनंतर भटकळांतू तुमकां पळोवचेक मेळटा, बसरूरांतू तुमकां पळोवचेक मेळटा, कडे कोंचाडी थंय तुमकां पळोवचेक मेळटा, कानंगाडांतू थंय पळोवचेक मेळटा, लास्ट कोच्ची पर्यंत आमगेले समाजाचे कुलदेवस्थान तुमकां पळोवचेक मेळटा। अर्थात आमी फर्स्ट आयिल्ले मूल आमगेले उत्तर भारत। कित्याक म्हळ्यार आमी गौड, आमी तातूंत GSB सांगतना गौड सारस्वत ब्राह्मण म्हणून आमी सांगताचे। गौड देश थंयतुल्यान आमी कडेरी गोमांतकाक आयले। ते श्लोकही तशी आसा। सह्याद्री खंडांतू हाजे विशय प्रस्ताव जाता की आमी गौड देशातुल्यान हांगा आयिल्ले आसात। दशगोत्रकरा विप्राः त्रिहोत्रपुरवासिनः ह्यानीताः परशुरामेण सर्व कार्यार्थ सिद्धये ना यज्ञ कार्यार्थ सिद्धये। 2 तरेचे पाठांतर आसा। सो आमकां गोमांतकाक हाडिल्ले स्वतः परशुराम देवानची गौड सारस्वत ब्राह्मणांक गोमांतका हाडले म्हळ्यार आमगेले ब्राह्मणत्वाक कितले श्रेष्ठता आशिल्ले। परशुराम देवाल यज्ञाक आम्ही ब्राह्मण वैदिक जाऊन गेन यज्ञ करका म्हळ्यार ते परशुराम देवाल अनुग्रह आमगेल समाजाचेर कितले आशिल्लो म्हूण गेन तुमी लेखचे काडना। तसले GSB समाजांतू जन्म आयिल्लो तसल आम्ही हे अत्यंत भाग्यवान म्हूण गेन तुमी लेखून घेवका। कित्याक की म्हळ्यार स्वतः परशुराम देवानची गौड देशातुल्यान 10 गोत्रज दशगोत्रकरा विप्राः त्रिहोत्रपुरवासी थंयची गौड देश म्हणून आमी सांगताची। थंयची सरस्वती न्हंय वैके आसा। त्रिहोत्रपुरवासीनः ह्यानीताः परशुरामेन तेतकुन हरिणीपती परशुराम म्हणून गेनु प्रति टायमारी यज्ञांतू आमी सांगत उरताची। खंयचे यज्ञ केले री आमी हरिणीपती परशुराम देवाल उडगास काडताची। तसले परशुराम देवान तितले यज्ञ करचे कितेरी तसले तागेल यज्ञ जावका म्हळ्यार कितेरी आमकां त्या ब्राह्मणांक थंयतुल्यान हांगा आपूण गेन आयलो म्हणून गेन विशय येता। एक्चुअली पहिले हे शूर्पाकारांत कसन तुमकां प्रदेश दिसता हे परशुराम देवानाची सृष्टी केल्ले। तेतकून त्या पुरुषाचे आकारारी तुमकां पळोवचेक मेळटा। करावळी भाग कसन आसा ते स्वतः परशुराम देवानची ते निर्माण केले। निर्माण करचे कारण ती तुमकां गोत आसा। संपूर्ण भूदान केले नंतर संपूर्ण भूदान म्हळ्यार जागोची दान केले। दान केले नंतर त्या जागेर रावचेक जायना। एकदा तुम्ही दान दिल म्हळ्यार
कडेर तागेले एक विचारचे जायना हांव तुका दान केले न्ही रे, ते दान केलं एक सान पोर्शन म्हाका दी म्हणून वापस विचारचे जायना ना, तंतूचे एक सानशी पोर्शन म्हाका राबचे दी म्हणून सांगचे काही ताका अधिकार मेळना. तातूंत भूदान केल्या नंतर परशुराम देवांकडे खंय वचचे, तातूंत परशुराम देवानची स्वतः हे करावळी प्रदेश कसन समुद्र आशिल्ले ते समुद्राचे कसने साईज आशिल्ले ते थोडे कमी करून घेवन उरील कसने भूभाग मेळे तेवटूची करावळी प्रदेश जावन बसले. तसले करावळी प्रदेशांत आमगेले गोमांतक वैकेची येता. तसले गोमांतक उत्तर भारतांतुल्यान आमी गोमांतकाक आयले. गोमांतकांत आरामशीर बरे करून वास करत आशिल्ले, बरे करून नित्य कसं आचरण आशिल्ले, उठूची पालन करत आशिल्ले. किंतु ताजे मध्ये हे पोर्चुगीज मध्ये आयले. उत्तर भारतांत आशिल्ले, उत्तर भारतांतुल्यान गोमांतक आयले. गोमांतकांत आरामशीर जीवन करत असताना 15th सेंचुरीक पोर्चुगीज तांणी भितर आयले. तांणी भितर आयले नंतर तांगेले वातावरण सृष्टी जाले. तांगेले उठूची राज्य तांणी आळवूचेक चाल केले. नवीन नवीन पॉलिसी आयले. इतले त्रास केले की म्हळ्यार आमगेले हक्क आमी शिखा म्हणून आमी सांगताच, शिखा बंधन करचे दारल्यान आनी शिखा सोडचे उरता. आमी कोंकणीन सांगतना शेंडी म्हणून सांगताच. आमी ते जर दवरले री ताजेर टॅक्स आशिल्ले. अर्थात ते धर्म पालन करचे असले री आणि तू पोर्चुगीज रूल आशिल्ले जाल्यार तसल्या गोमांतकांत वास करता जाल्यार तू ते शेंडी सोडचे असले री तुवें टॅक्स दिवक आशिल्ले. टॅक्स म्हळ्यार सान टॅक्स न्हय, व्हड प्रमाणारी टॅक्स दिवचे जे ताका दिवचेक जायना. तसल तरेचे तोंडा येईल तशीची टॅक्स तांणी घालचे आशिल्ले. आता एक ताणें टॅक्स भरून घेनू तागेले धर्म तरचलो का ना, धर्मांतर जावन घेनू ताणें गोमांतकांत वास करता. असल तरेचे नाना रितीचे तोंदरे जाता आशिल्ले. ते तोंदऱ्यांनी सहन करचेक जायना आणि आमगे लोकांक धर्मांतर करचे तांकां मन नाशिल्लें. मस्त लोक जाल्लेची कसं उपाय नाशीची पोटा कितेरी तांणी धर्मांतरान तू येवचेक प्रयत्न केले तांतू जाल्ले आसा, सक्सेस वैके जाले. किंतु केलो लोक जागृत जावन घेनू हांगे लेगी उरचेक जायना. आमगेले देवस्थान वैकेची ताणें मोडचेक प्रारंभ केले, मूर्ती वैकेची हे करचे लागले. तेन्ना आमगेले समाजाची लोकांन हे केले की हांगानी वास केल्यारी आमगेले धर्म, आमगेले आचारू, आमगेले विचारू, आमगेले कुलाचे हे नष्ट जाता. त्यातून आमी हांगा तुलेन स्थळांतर जावे म्हणून घेनू कडे गोमांतका तुलेन कडेर हगूर हगूर कारवार, अवर्सा, अंकोला, कुमटा, हळदीपूर, होन्नावर, भटकळ, शिरूर, बसरूर अशी कोण लास्ट कोच्ची पर्यंत आमगे लोक पावले. सो फर्स्ट उत्तर भारतातुल्यान कडे गोमांतक, गोमांतकातुल्यान कडे करावळी प्रदेश, कुमटा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, साऊथ केंद्रा, नॉर्थ केंद्रा थंय पर्यंत गेले. कडेर थंय तुलेन थंय वैकेची जेवणाक खाणाक नवीन गांव एकदम काय तुमकां हे मेळना. नवीन हांगुट्टू कोंकणी उलयत आशिल्ले कडे हांगुट्टूची कर्नाटकाक आयले, कन्नड भाशेचे आयले कडे उट्टूची कन्नड भाशा वैके शिकले. कडे हगूर 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 जीवन चलयत असताना कडेरी दिसले की कुमटांत वैके राबचेक थोडे कठीण जाताले ना, होन्नावर राबताना कठीण जाता आसा. चौडवांक खाण हे घालचे जाताना, शिक्षण घेवचेक जाताना होन्नावरांत आशिल्लो थोडे हगूर थंय तुलेन शिफ्ट जायत जायत कडे हगूर थोडे लोक शिरसी गेले, थोडे लोक सागर गेले, थोडे लोक हुबळीक आयले, थोडे लोक धारवाड गेले, थोडे लोक मैसूर गेले, थोडे लोक बँगलोर गेले, थोडे लोक चिकमगळूरा गेले, थोडे लोक आगुंबे गेले, थोडे लोक सिद्धापुरा गेले. सो अशी घाट मातेर चढचे चाल केले. हगूर करावळी तुलेन तांगेले उद्योग कितेरी 100 वर्षा पहिले हगूर घाट मातेरी चढत गेले, बँगलोर पर्यंत आयले. सो उत्तर भारतातून गोमांतक, गोमांतकातून करावळी प्रदेश, करावळी प्रदेशातून घाट मातेरी चोण घेन आयले. आता घाट माते वेल चोण घेन आता इंटरनॅशनलाक वचून घेन पावले. लास्ट हाजी GSB समाजाची उट्टू लोक इंटरनॅशनल आता अमेरिका गेल्याची, ऑस्ट्रेलिया पावल्याची, लंडन पाविलसाची, कॅनडा पाविलसाची, प्रति एक कडेची थंय पाविलसाची. आज थंय वैकेची तांगेले नवीन 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 संस्थे त्यांनी आरंभ केले. नाका म्हणून नॉर्थ अमेरिका कोंकणी असोसिएशन,
असले एक नवीन नवीन हे करून घेनो एक नमून 20-21 असल असोसिएशन अमेरिकांत खाली अमेरिकांतू 21 तुमका असोसिएशन पळोवच्याक मेळता. आता एक उरले खंयचे म्हळ्यार चंद्रार वच्चे एक उरले आमगे समाजाचे लोक बाकी उठूची जल्ला हांगा थंय लास्ट इंटरनॅशनलाक वचून घेवन पावले. अशी आमगेले समाजात लोक आजी उत्तर भारतात उलेन गोमांतका येऊन ते कष्ट भोगून घेणू घरावळी येऊन थंय कष्टार येऊन घेणं कडेरी उद्योगा कितीरी हांग येऊन आजी बेंगलोर पर्यंत पावून आज इंटरनॅशनला पावले हेवटू जालील खंयचे कोणाल निमित्तान तुम्ही प्रतिनित्य उपासन करचे तसले त्या देवाल आशीर्वादानं तुमगेल कुलदेवाल फाटीबलानं आणि स्वाम्या वेर दवरील तसेल विश्वासानं आणि म्हालगड्याले एक आशीर्वादाचे बलानं आज आमगे लोक हे एक स्थानार वचून पावले इंटरनॅशनल पर्यंत वचून घेवन पाविल असा. म्हळ्यार इतले देवान आमकां बर केल्लो आसा. आजी आमगेल समाजांत अशी गरीबतन पयलीं कितलेक आशिल्ले आज तसले तितलेक है ना उरताले एक चूर पार 1-2% आसाचीच ना म्हणनाच बट पहिले कसे कष्ट आशिल्ले तसले कष्ट आईचे हे कालमानांत आमी पळोवच्याक मेळना. हे उठूची बऱ्यापण देवाल अनुग्रहानाची जाल्या म्हणून तुम्ही समजून घेऊ का. विशेष जावन घेनू आयच्या दिवसाक 24 तारीखाक कसन एक प्राइज दिवचे आशिल्ले पारितोषक आशिल्ले आजी स्वामेलेच सभा कार्यक्रमांतू त्या 14 मुकावील दिवसांतू तांगेले एक बऱ्यापण घडका म्हळ उद्देशानं आजी स्वामेल हस्तेनची तांकां हांगा फलमंत्राक्ष दिल्लो आसा. आज आमगेल समाजांतू पहिले एक काल आशिल्लो संपूर्ण भारत देशांत पहिले एक गांवांतू 4 इंजिनियर म्हळ्यार होड लॅक करून घेन 4 इंजिनियर तो एक इंजिनियर हो एक इंजिनियर हो एक इंजिनियर डॉक्टर म्हळ्यार वेके 4ची हो एक पप्पू डॉक्टर तो एक हज्जू डॉक्टर तो आनी एक डॉक्टर इतलेची बाकी डॉक्टर म्हळ्यार गोतना. आजी घरांतू 10 इंजिनियर घरांतू 4 डॉक्टर घरांतू 2 CA घरांतू 4 वकील घरांतू 1-2 पोलीस इन्स्पेक्टर असल तरेचे म्हळ्यार कालमान कशी बदलत आसा पळया. पहिले एक गांवांतू 4 इंजिनियर म्हळ्यार होड आशिल्ले किंतु आजी एक घरांतूची 4 इंजिनियर पळोवच्याक तुमकां मेळता आसा. म्हळ्यार आजी शिक्षण मस्त वाडत आसा. शिक्षण आजी कोणाकय कुंदू कोरते असल कसं ना जाल्यार वैकेची लोन ना जाल्यार समाजाचे मस्त लोक हे डोनेशन की सहाय्य हस्त करून घेवन चेडवांक शिक्षण हे करत आसाचे. किंतु 4 इंजिनियर बरे मेळता आसाची डॉक्टर्स वैके चड मेळताचे किंतु संस्कारवंत चेडू मात्र कमी जायत वता आसाचे. हे आमी लक्षांत दवरून घेऊ का. इंजिनियर्स चड जाता आसाची डॉक्टर्स चड जाता आसाची बाकीचे एडवोकेट चड जाता आसाची बाकी उठू येस बट बाकी आमगेले संस्कार आचार विचार मुखार चलोवन घेवन व्हरचे तसले संप्रदाय कसं आसा तसल चेडू पळोवचेक चिक्के आमी सांगचे म्हण न्ही तुमकांय दिसत आसा असल मारे मुखार कोण चलयताचे आमी चलयल म्हूण जाले फाल्यां आनी कशी चलयताची. हांका पळयल्यार हांकां उठता हांकां सकाळीं जावचें 11 गंटेक हांगेले 11 गंटेक गुड मॉर्निंग सूर्योदय 7 गंटे येवन ताणें तागेलें काम चाल करून जालें कित्याक की म्हळ्यार तांगेल चूक ना. रात्री 12-1 गंटे पर्यंत तांणी ही काम करता आसाचे. आमी हरशींची तांणी 11 गंटे उठता आसाचे म्हणून आमी सांगनाचे. रात्री 12-1-2 गंटे पर्यंत तांकांय प्रेशर वर्क फ्रॉम होम असल्यारय प्रेशर कंपनी वचून गेल्यारय प्रेशर खंय गेल्यारय हे प्रेशर मात्र एक देंवता ना. लास्ट आमी आयकल केन्ना प्रेशर घरांत तूं दाळ शिजयताना प्रेशर कुकर एक आयकले. आज प्रति एक लोक उलयतना वर्क प्रेशर त्या प्रेशर हे प्रेशर आनीक प्रेशर उठू हेचीची म्हळ्यार इतले पयले खाली एक किचन अंत आशिल्ले आज गांव भर जाल्लो आसा. इतले प्रेशर आजी आमी घेवन घेनू आमगे जीवन चलयत आसा. कोणाकही एक 5 निमिष समय दिवका म्हळ्यार ताका होड जाले. एक आयतार मिळल्यार ताका होड ते एक परब आयतार म्हळ्यार होड परब ताका. आता शनिवार आयतार केले आता आनीकच हे जावन घेवन आनीकच की येता आसा की 4 दिवस 5 मस्तीतले हे जायत आसा म्हळ्यार मस्तीतले आतां लायफ बॅलन्स करून घेवन व्हरचे म्हळ्यार एक होड
कठीणाई जाता आमकां गोत आसा बेंगलोरांतू आनंद नगरा ओपनिंग आशिल्लें सकाळी मुहूर्त आमी उठू पूज करून घेनू आमी आनंद नगराक भायर सरता आसाच आनंद नगर म्हळ्यार ते टोटली एक नमन सॉफ्टवेअर सिटी ते IT हब आमी कारार वचत आसा कार सकल मस्त लोकाले एक कंपनीचे एक बस व्हॅन आनी वता आशिल्ले सो सकल आमी आशिल्ले जेन्ना आमकां वयरचे समची दिसता आशिल्ले सो आमी आरामशीर उठूची पळोवंक घेवन वता आशिल्ले नवीन गांव बेंगलोर आनंद नगरा वता आशिल्ले पळयता हांगेर उठू बस पास जावचे पळयत आशिल्ले बस पास जाताना कोणाले तोंड दिसना कित्याक की म्हळ्यार उठू लोक ते मिरराचेर न्हिदून बशिल्ले आसाचे सकाळी 7 घंटेक कित्याक की म्हळ्यार तांकां तेचीची रात्री 8 घंटेक आयले 9 घंटेक कडेर वापस आनी काम केले 10 घंटे आनी न्हिदले आनी वापस 6 घंटे उठले आनी 6 घंटे बसार चडले 8 घंटेक ते पळोवत वताना 2 तास हांगेल कोणालेची तोंड पळोवचेक जायना उठू लोक न्हिदलेचे असल तर तेन्ना आमकां दिसलें आनी बेंगलोरा येवन घेवन कसन करता आसाची सकाळी वयक्याची सुर्याक वयके पळोवचें जायना हांकां असल तरेचें जीवन आमगेले लोक करत आसाची पयले काल आशिल्लो सकाळी उठले गाद्यांत गेले काम केले आनी वापस कसने तरी जेवले आनी वापस गाद्यांत केले कडे सांजे नंतर भागवत भगवत गीता भजन इत्यादी पळोवन घेवन रात्री वापस 8-9 घंटे भितर न्हिदले किंतु आज ते परिस्थिती तसले एक वातावरण पळोवचेक मेळताना आनी आमी सांगता आसात की वापस अशी करे तशी करे जो पर्यंत आमी चेंज जायनाची तो पर्यंत वापस हे पळोवचेक तशी आमकां जायना बट खंय तरी जायत आसा कलियुग आपणाल प्रभाव घालत आसा आमी तागेल प्रभावान तूं कशकी करून घेनू चेडवांक संस्कार दिवचेक प्रयत्न करत आसाची खंय की थोडे लोप दोश जायत आसा किंतु सोडचेक जायना लास्ट सांगचे कसन की म्हळ्यार कसनेची कलील कितलेही प्रभाव घालत असलेर वयकेची आमगेले कितले आचरण जाता आमी तितले आचरणांतू आमी व्यस्त करू का पळय पयले काल आशिल्लो की संध्यावंदन म्हळ्यार संध्यावंदन तांणी कसने ताका शब्द न्ही काय ना आतां नवीन आयला लघु संध्यावंदन म्हणून आमकां जावक आशिल्ली तशी हे आसा तंत कसन की म्हळ्यार थोडेची लघु कितेरी करचे बट आमी सांगचे की अशीची करत गेले म्हळ्यार आनी मस्त सान जाता कित्याक की म्हळ्यार आमकां गोत आसा की समाजाक एकदा रुची लायले कडे वापस ते सोडोवच्याक भारी कठीण जाता ताका एक एग्जाम्पल म्हळ्यार आमगेले इंदिराकांत तीर्थ स्वाम्यान करून दिलेले तसले प्रायश्चित्त परदेश गमनाचे शुद्धी विचार पहिले कसं नाशिल्लें की म्हळ्यार एक संदर्भ आशिल्लो करेक्ट हे एक संदर्भाक कितें गेल्लो वापस तो भारत देशांतूच वास करता आशिल्लो आनी वापस तो वच्चे आनी तागेले तसले रूल नाशिल्ले शिक्षणाक कितें गेलो वापस आयलो जालें बट आज तशी ना आज सेकंडाक तो खंय उरता म्हणून आमी सांगचे जायना तेन्ना हे स्वाम्यान सांगिल्ले प्रायश्चित्त शुद्धी केन्ना कितले ताका मान्यता मेळटा म्हणून आमी सांगचे जायना कित्याक म्हण आज तो हांगा आयलो स्वाम्याला एक मुद्र गेलो आनी फाल्यां तो आनी दुबयांत आसा आनी परत आनी 2 दिवसांत आयलो आनी मुद्र सो तेन्ना कसन जाता लोकांक दिसता आनी थोडे कमी करा स्वाम्या पदे पदे मुद्र घेतले म्हळ्यार कितले मुद्र घेवचे हांव 50 पंत जर फॉरेन वचचे असल्यार 50 पंत मुद्र घेतलं म्हळ्यार गांवभर मुद्र दिवचे पडताले ताका आमी सो तांचो अर्थ ना न्ही सो तेन्ना कसन करता मुद्र नाका स्वाम्यान एक खाली एक प्रायश्चित्त करून घेवन एक बरोवन दिल्या पुरो हाका घेवन घेवन चला म्हणून कडे आनीक कोणाल की आयले काही नाका कसने नाका हेय नाका तेय नाका सो म्हालगड स्वाम्यान तेन्ना केल्ला जे अर्थ कसन उरलो तर सो तशीची आतां हे संध्यावंदनाचो आमकां एक भंय आसा पहिले विस्तारीत जावन आशिल्ले आतां हगूर लघु संध्यावंदन जॉब चड जाता आसा शिक्षण चड आसा हे चड आसा ते चड आसा म्हणून घेवन लघु करून स्वाम्यान आनी कसने तरी एक कमीच हाडका म्हळ्यार आनी आमी कसन हाडचे अति लघु हाड म्हळ्यार फाल्याक अति लघु संध्यावंदन ते इन्स्टंटानी तुमगेले बाकी जाताले हाडले कवर घाले ऊन उदकां घाले खावन धांवचे जाता
आता इन्स्टंट डोसाही करेत, इन्स्टंट आणि कसकी करत, बट इन्स्टंट संध्या वंदन करून दी म्हणा आमगेला कोण दिवच्या जाय ना. हे तुम्ही फलेक त्या वैकेच बिगी कोण दे 5 निमिषा भितर संध्या वंदन, तू खाली संध्या वंदन म्हण आणि वच म्हणून सांगेत इथल्याची विना हा, आणि तू नामही लावून घ्या नका, तू जपही कर नका आणि कसं सांगते. सो खैन तरी समाज बांधवानी हास्यकात बरे दिसता असा, बट परिस्थिती मस्त घोर असा. कोणाक कळताना दोळ असल्यार वैकेची बंद असेल तशीच असा. आमका ही चढ वत्तड घालचे जाना ना जाल्यार फाल्याक नाक मारया स्वामील प्रवचना गेला आणि आमका सांगतात टार्गेट कोरून गेलो म्हणून गेलो लेखताले. सो आणि आम्ही समाजा सांगना जाल्यार आम्ही आणि कोणा सांगच्या वणती सांगच्या जातवे. आमका शिले समाज आम्ही समाजाकची सांगचे जायना जाल्यार सांगचे थोडे पॉझिटिव्ह वे आम्ही सांगता इतलेच. थोडे हसून घेऊन सांगता पडता ना जाल्यार एकदम तुमका सांगलं म्हळ्यार फाल्याक म्हाका टार्गेट कोण घेऊन सांगले तशी दिसता. हा आज तुमका म्हणणे मठाच्यान तू वैके तशी जाल्ले आसा. आम्ही आमगेल वैके सांगता म्हळ्यार खाली तुमगेल वेर आम्ही दोष दिना. पहिले कसं एक कालान तशी आशिल्ले की नदी स्नान करक आशिल्ले, तेन्नाची वचून अवघान स्नान करक आशिल्ले. पहिले मस्तीतले भायरीची स्वामीले शौच इत्यादी कसं नाशिल्ले, उठू भायर आशिल्ले. केन्नाही प्रांगणा भितर येणी नाशिल्ले. स्वाम्यानं परतगाळीन तू जर एक शौच आयले म्हळ्यार एक खंयकी मुले भायर वचून गेनो शौच करून गेनो भितर येऊन गेनो पाय धुवून गेनो आचमन करून इकडे हे करका ते करचे गेल्यार अर्ध तास वता. तेन्नाचे सिस्टम आज हाडचे गेल्यार अर्ध तास वता. आज तशी असवे ना. पहिले घरा भितरी शौच हाडच्याक जायना म्हणून होड गवजी पडत आशिल्ले. आज वैकेची घरा भायरीची पहिल्या काळा घरा भायर आशिल्ले. गांवांत तांणी पळयल्यार घरा भायर आशिल्ले. घरा भायर तुले ना कडेरी हगूर हगूर एक घरांत एक बाथरूम, संपूर्ण घराकच एक बाथरूम. आज तशें नाही. आज रूमांतू एक 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 बाथरूम, घरा भितर आणि 1-2 बाथरूम. असल तरेचे वातावरण जायत गेला असा. आज असल गेले की म्हळ्यार आता बसार वैकेच एक 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 बाथरूम आयले. सो आम्ही सांगची तात्पर्य कसं म्हळ्यार कालमानाक समजावून आम्ही चेंज जायत असाची, किंतु आमगेले कसन एक म्हालगड्यान चोळून घेवन आयले ते कमी जायत असा. सो हाजी बद्दल कोणे तरी एकल्यानं काळजी घेऊ का आम्ही सांगचे जाता, बट पालन वैकेची उठलोकाल कडच्यान आयल नंतरच जाता. चढही फोर्स करचे आमका जायना. समाजानही हाज बद्दल चिंतन करका, समाजान वैके हाज बद्दल कसन एक रूपरेष घालका. एक आमका एक संतोष हांगाचे बाल भजना मंडळी मस्त स्ट्रॉंग असा. लोक एकस्वर महिळा भजना मंडळी वैकेची एकस्वर एक हांतू मुखार वच्चे हांतू कसने एक ना लय प्रदर्शन पूर्वक जाऊन गेलो, विचारपूर्वक जाऊन आणि भजनही म्हणताना मस्त त्यांनी दास्य वरेण्यालेची पद्य घेऊन गेलो त्यांनी मुखार शिता आशिल्ले. हे अत्यंत संतोषाचे विषय. तुम्ही अशीची दास वरेण्यालेची अंकित नाम आशिल्ली तसलेची चौडुवांक आनीकची प्रोत्साहन करून घेऊन मस्तीतले चौडुवांक तयार करून त्या चौडुवां निमित्तान कसन की म्हळ्यार असले सान असताना चौडुवांक असले नी घाल म्हळ्यारच पळया तांका अमेरिका वचका म्हणून मन याना. खरेची तुम सांगचे ना जाल्यार कसन जाता हे आनी कसने सान असताना हे आनी काही ना जाल्यार रस पळय आरामशीर फ्रीडम ताका. बट हे हांतू बंधन करून घाले रस पळया तेन्ना ताका कसन जाता की म्हळ्यार तेन्ना ना मारया ते आमी हुबळी समाज असल्यार भजन आनी म्हणचे जाता हांग कसन मारया हांग पळयल्यार गुड्ड आसा थंय पळयल्यार समुद्र आसा ते आमगेले गांवचे दिकान वयके पळोवचे मेळटा. बट नाशिल्ले कसन की म्हळ्यार भजन म्हणचे ना मारया हांगा ते हुबळीन तू म्हणच्याक आमकां मेळता आशिल्लें. आज तसले हे ना. हा आज मस्त लोक थंय वचून येन थंय उठूची ग्रुप करून घेन आनी वापस थंय चाल केलं म्हळ्यार वापस कडेर आनी हांग म्हणणं या ना कडेर हांगा भारत देशा येवका म्हणून घेन म्हणणं आत एकच हो ट्रंपानी थोडे चड दिवस उरले म्हळ्यार उठ लोकांक हांग पेटयतालो तितलेच आनी कसं आनी ना. दुसरें सरकार आयल म्हळ्यार तो आनी यो रे भितर यो रे म्हणून तो आपयता. हो एक ट्रंप आशिल्लो जे ना उठ लोकांक एक भायर काडत असतो. कोणा भायर काडता कोणा भितर घेता ते देवाक ताका एक गोतू आनी कोणाकय गोतना. सांगचे तात्पर्य कसन की म्हळ्यार
समाजही अभिवृद्धी जायत गेल तशीची मस्तितले आमगेल हंतू कमीपण येता असा. आज ही अशी एक आमगेले कसकसान अनुभव येता असा त्या समाजा येद्रा सांगताचे. पहिले एक गणपती पूजा आशिल्ले. गणपती पूजा 11 दिवस करता आशिल्ले. कुटुंब एक कडे बसून 200 लोक येऊन गेनू त्याची होडगौजी. गणपती परब म्हळ्यारी होड म्हळ होडगौजी. 11 दिवस तो पेडावण घेऊन गेन तो खोट्ट करता, तो आनिकल कसकी एक करता, चंद आई विंगडता. उट्टू लोकाल मेन गेन हे करचे ते हे ते कंकी वचून गेन राना वचून पान हाडचिके हे क्या मस्तीतले शिले. 11 दिवस जाले हगूर कडेरी चेंज जावन गेनो कडेरी स्वामेले आयले. 11 दिवस करता आशिल स्वामेनो. आता कोणे येना 5 दिवसा करेत वे जाय तर 5 दिवस कर. गणपती कापू काचित नी पाप. 11 दिवस ना जाले 5 दिवस. 11 दिवसात नाही वेत 5 दिवसा कोरून घालता का संतुष्टीत जाऊ का आणि कसं करचे. 11 दिवसा कलचे एक दिवस 2 घाल. एक दिवस एकादशी खैन तरी येता सोश कसं नाही तरी उपाय काढका. कडे राणी थोडे वर्ष झाल्यानंतर स्वामेनो 5 दिवस करता आशिले आणि थोडे कमी जाय तसाची. पहिले 200 येता आशिले आता 100 येता असाची. आता 50 जाता. उट्टू लोकांक 5 दिवस म्हळे कष्ट जाता. 3 दिवसा करचे जातो जाय तर कर रे. करताल तो आम्ही तक काय 5 दिवस कर म्हळे तो कर ना कित्याक करताल कोणे या नाची जाय तर म्हणून 3 दिवस गेल्यानंतर कडे रे आणि कमी करचे जात म्हणून 1.5 दिवस करेत वे. लास्ट 1.5 दिवस. आता लास्ट कसं की म्हळे रे गणपती तुम्ही गेया तुम्ही चले या पैसा हांव दिता. ह्या परिस्थिती येऊन पावलाय. एक व्यक्तीला मी सांगण्याची फाल्यां अशीची फाल्यां ताण सांगता ना रे आमगेले अशी आशिल रे 11 आशिले 5 आशिले 3 आशिले 1.5 आशिले. आता हांव स्वाम्याकची दिवन सोडला असा. स्वाम्या चोरून घेऊन व्हरतासाची म्हळ्यार री उट्टू लोक फाल्यां ह्याची पालन केले री कडे गणपती ने आम्ही मात्र जाले कडे रे कडे कोणा दिवचे आम्ही ताका दिवचे मोदक ताणे मोदक आम्ही खावचे इतले. आणि सो तात्पर्य मुकाविले आलोचन करा. तुम्ही उठू AI आलोचन करत असाची, मशीन लर्निंग आलोचन करत असाची, डेटा फ्युचर आलोचन करत असाची, क्लाउड तुम्ही निर्माण करता असाची, हे स्टोरेज हे करता. आमगेले धर्माच्या आचरणे स्टोरेज कोण करून घेऊचे म्हणलं एक आलोचन करा म्हण किती रे हे उठू तुमगेले जरा कमी सांगत असाची. हाजी कोण आलोचन करते. हाजी AI कोण हाडता. हाजी कोण AI हाडचे जाय ना. आम्हीची चोलन घेऊन होर का खाली ते बसेल डू गणपती पूजा म्हळे तो कर ना आम्ही कर का. तक खाली कशी पूज कर म्हळे तो दित विना हा गणपती पूजा आम्ही कर का पडता. बाकी कसं नाही करना. माक त्या AI शिकेल ना म्हणून तोची उत्तर दिता. माक मोदकानी कशी करचे माक शिकेल ना ह्याची सगळं उत्तर तुम्ही आणि कशी करचे जाता. खंय तरी आमगेल समाजान हाजे बद्दल चिंतन कर का. थोडेची आम्ही हे केलंय बट कसं नाही करचे जाय ना. संदर्भ आशिलतनाची सांगका पडता. समाजाचे कार्यक्रम मुखार मुखारी अशी जाल्यारी त्यांना आमका ही खंय निग्रह करका खंय आम्ही हे करका. एक संतोष असा हे 550 कोटी रामनाम जप आरंभ झाले निमित्तानं वापस एक जप करचे तसले एक प्रवृत्ती आरंभ झाले. ह्याचीच एक संतोषाचे विषय खरे सांगता म्हळे मस्त संतोष जाता असा की लोकांक मन ना हे सोडच्यात मन ना. सोडलं म्हळे री फल्ले कसं नाही झालं म्हळे राम ना केलं नाशिल निमित्तान झाले तशी जाऊ का म्हणता आम्ही. कारण कसं की म्हळे री जोपर्यंत मनशाले मात्यांतू एक कीड घुसना तोपर्यंत तो बदलना. हे एक लोकल प्रवृत्ती आमगेले एक प्रवृत्ती सांगता म्हणे. आमका आमगेल कार कसं नसा ताक ते हनुमंता फ्लॅग ना जाल्यार आमकां मुखार वचक जायना. आमकां एक नंबर ना ते एक फ्लॅग उरू का खंयचे परिस्थितीर एक फ्लॅग उरू का आमकां खाली फ्लॅगार आमी वचचेक आमकां जायना. सो एक आमगेले हातूंत ते एक किडी हनुमंत आसाची ना जाल्यार फाल्यां दिसता मर्सडीज कार न्ही कितल्या फास्ट गेल्या काही जायना. 4 कडे रे हे ओपन जाता ते खंयचे एअर बॅग ओपन केले रे हनुमंत कितलं प्रोटेक्शन दिता तितले एअर बॅग आमकां खंयचे रितीर दिवचेक जायना. सो आमकां आमगेले एअर बॅग आमगेले सर्व सेक्युरिटी आमगेलो जीवोत्तमूची आमगेलो हनुमंतूची आमगेलो क्लाउड प्रोटेक्शन उट्टूची आमगेलो प्रोटेक्शनची तो जीवोत्तम तो एक येद्राक असलो म्हळ्यार तागेले एक ध्वज
कपित ध्वज आमगेले याद राख असलं म्हळ्यारी आमगेल मर्सडीज कडे कितले वचो बेजार ना, किंतु कपित ध्वज ना जाल्यार आमकांय धैर्य येना. हे एक आमगेले एक टेंडन्सी. हे आमके हे म्हळ्यार पयलीं ते ध्वज अस की कितें चेंज जाल्यार वय की कार चेंज जाल्यार वय की ध्वज चेंज करते दिना ध्वज जावं का आमकां. सो हे एक आमगेले टेंडन्सी. कितें की म्हळ्यार खंय तरी एक दिवस ते फ्लॅग नाशी गेलतना खंय की एक हे जाल्लो उरता. तेतकून तेन्ना नाका मारे कपित ध्वज उरल्यार मात्र सरळ रितीर आमी पावताची. सो भय म्हणून गेन न्ही, किंतु ते एक 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 लोकांक एक 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 टेंडन्सी. आज वे क्रिकेटर्स कोणे असल्यार केलो लोक उजू पाय घालून भितर वता, केलो लोक दाव पाय घालून घेवन वता. खंयचे दिवस दाव पाय घालून घेवन वता ताका बर जाल्लो आसा 100 मारिल्लो आसता. त्या दिवसा तुलेनच पळय तो उजो पाय भितर घालना ना मारे दाव पाय घाल दिवस 100 जाता. बाय मिस्टेक 100 उजो पाय घाल्यार खंयकीचे 0 ना 10 करून घेवन येता. सो तागेली एक टेंडन्सी ते पळय पॅटर्न पळयलो कुडेनच पळय तो चेंज करचेक वतना. तशीच हे एक राम नाम जप एक दिवस खंय तरी केलो ना आणि कसं तरी जालें म्हळ्यार राम नाम जप केलें नाशिल्ले निमित्तान अशी जालें म्हळ्यार कुडेन आनी उरील दिवस पर्यंत भविष्य पर्यंत ना मरे राम नाम जप केलो तेन्ना म्हाका शिजाल्ले सोडलं म्हणा आणि कसं तरी जाता म्हळ्यार भयानच पळय वापस राम नाम जप करचेक येता. अशी जावू का असले एक भय आमगेल्या मनांत तर असल्यार मात्र मनुष्य प्रवृत्ती करता. ना जाल्यार पळय तो प्रवृत्ती करना. त्यातून आज वैकेची तुम्ही स्वाम्याले घेवचे, कुलदेवस्थाना वचचे, म्हालगड्याला ऐकूचे. कारण कसं नाही एक भय असा मारे आता एक सोडल्यारी फाल्यां कसं तरी एक आमगेल्या कुटुंबाक त्रास जातवे म्हणले एक मनान तू भय आशिल्ले निमित्तान आज हुट्टू लोक प्रवृत्ती करत असाच, कार्यरत करत असाच. जर ताका भय ना काही जायनार हे सोडल्यार वैके हे जाता जाताले. बट एक थोडे दिवस थोडे वर्ष किंतु एक ना जाले एक दिवस वापस कालचक्र घुवन घेवन वापस थंय येवन घेवन पावताचीच. खंयचे रितीरी चुकोवचेक जायना. आज चुकल्यार वैके आज मस्त लोक स्वाम्याले घेवन घेवन वापस सालिग्राम घेवन घेवन वापस पूज करता असल परिस्थिती आता केलो लोकांक घरांत येता आसा. कारण कसले की म्हळ्यार तेन म्हालगडे पूज करता आशिल्ले तांणी पूज करून मस्त हे जाले खंय की एक देवस्थानांत दिले. आज जातकां पळयतना खंय की हाजी दोष येता आसा, व्यवहारान दोष जाता आसा, कसकी कुटुंबांत मनस्ताप येता आसा. कसले म्हणटना ना रे विष्णू पूज तुमगे घरांत चलता ना. तुमगे विष्णू पूजा चलत असल्यार तेन्ना म्हालगड सालिग्राम पूज आनी करत आशिल्ले तेन्ना हे न्ही नाशिल्ले. आतां तुमगेले सालिग्राम आनी पूज नाशिल्ले तेन्ना कसकीची तुमगेल्यान तू कंटक दिसून येता आसा. तुम्ही गुरुलेक वचून घेवन सालिग्राम पूज आरंभ केले रे वापस तुमका बरेपण जाता अशी दिसून घेवन ज्योतिष मार्गार सांगले कुडे ना कडेर हे भय आयिल्लो कुडेन वापस प्रवृत्ती ना जाल्यार आनी वापस तितले असल सांगले कुडे ना प्रवृत्ती वापस तो आयले नंतर वापस आमी ताका विचारचे तू आज आमगेले एक सालिग्राम घेता, तू आज बरोवन घेता, तू एक 40-50 वर्ष करता, तुगेले पूत आनी एक 10-20 वर्ष करता, 100 वर्षानंतर वापस ते सालिग्रामान दुसरे कडे गेले रे. फाल्यां घरा करतालो कोणे ना, सुतक असा हे येताना पूज करताना अशीची कंटिन्यू जाल्या रे. पूज करचे 100 वर्ष कडेर आनी खंयची देवस्थानां दिवचे आनी 100 वर्षां आनी दोष दिसून आयले आनी वापस स्वामी लोक सालिग्राम आमगे लुटू सालिग्राम खाल जाताल कडे रे. अशी जायना अशी उरका खंय तरी एक तुम्ही हे करून घेऊ का की खंय तरी कसं तरी हे जाल्यार तुम्ही चोलोवन घेवन व्हरता तसले एक संदर्भ तुम्ही निर्माण करून घेऊ का. सो असले मस्तीतले हे जायत आसा त्या निमित्तान काही भय भीती उरता तेन्ना मनुष्य प्रवृत्ती करता म्हणून घेवन दिसून घेवन आयला आसा त्या निमित्तान आमी तुमकां सांगले. सेकंड कसन की म्हळ्यार चड मोह करून घेवन बस नकाच. आशिलान तू दुःखाक मूल कारण मोह. मोह म्हळ्यार प्रत्येक हे जगाचेर मोह, एक वस्तूचेर मोह, प्रत्येकान तू मोह असले म्हळ्यार त्या मोहाची आमगेले दुःखाक कारण जाता. जर मोह ना कसने तुमकां कोणे कसने जाल्यार वैकेचे तुमकां कसने जाल्यार फाल्ले ट्रंपाक नाका तागेल नाका दुसरे कोणे तरी एकलो तुमकां गोत नाशिल्लो पा कोणकी एकलो गेलो तुमकां बेजार जातवे. हा तुमकां बेजार दिसना कोण की कित की कोणकी एकलो गेला तुमकां बेजार दिसना किंतु तुमगेले घरचे कोणे तरी गेले म्हळ्यार तुमकां कशी दिसता.
तुमका का बेजार दिसता कसं करका म्हणून म्हणना इतलं बरो आशिल मरे ह्या व्यक्ती अशी जाल्या तशी जाल्या म्हणून तुम्ही सांगताची कित्याक की म्हळ्यार तागेल बद्दल आपुलकी आशिल तुमका मोह आशिल्ले त्या निमित्तानं ताका कसं तरी जाल्लं म्हळ्यार तुमका ताजे प्रभाव पडता. एक कुटुंबांतू एक व्यक्ती घ्या जाल्यार संपूर्ण कुटुंबाकची ते ग्रस्त जाता. एक नमन सूर्यग्रहण कशी जाता संपूर्ण सूर्याकची ग्रहण कशी लागता तशीच घरांत एक व्यक्तीक तरी कसं तरी जाल्लं म्हळ्यार संपूर्ण कुटुंबाकची एक नमन ग्रहण लागेल तशी जाता. ते कशी की म्हळ्यार आता समजा एक अवसुकारामना मुळे कुडे ना त्याचे ऑटोमॅटिकली प्रभाव कोणाचेर पडता बामणाचेर पडता. आता औस आणि बापसू कोण पळयता चल्ल पळयता. चल्लो औस बापूस इतले कष्ट करता साची औसुका आरामना बापूसू औसुका आरामना म्हणून तो बेजार इल्लो आसा. सो हांगेल दोगी लोकाले बेजार पळोवन ताका बेजार चाल जाले. सो तांगेल बेजारान तांगेले बायलेक बेजार. सो मागेल बाम बेजार करून आसा माय मावांक अशी जाल्या म्हणून मागेल बामून बेजारला आसा बामून बेजारला म्हणून बायल बेजारला आसा. मागेल धुवेक बेजार जाल्या म्हणून तागेल हाऊस बेजार आसा. मागेल जावंक कसकी बेजार म्हणून मागेल धू बेजार जाले मागेल धू बेजार जाल्यानंतर म्हाका बेजार जाल्लो आसा. तीक बेजार म्हणून बामणा कडे बेजार जाल्लो आसा. अशी फुल्ल एक सर्किट एक ते औसुक आराम ना म्हणले एक विषय फुल्ल संपूर्ण उट्टू लोकांक ग्रस्त जाल्लो आसा. सो त्या निमित्तान घरांतू जर एक संतोषाचं वातावरण जाल्यार मस्त लोकांक संतोषाचं वातावरण बट त्या संतोषाच्या वातावरणात केलो लोकांक असूये बुद्धी वैकेच येता ना म्हणनाचे मस्त संतोष असं म्हळ्यार त्या पळयल कोणें केलो लोकांक जायना. सो मस्तीतले हे उरता तेत कोणू जाल तितले उट्टू लोकांक जायना. बट प्रयत्न प्रयत्न करचे आमगेल हातांत आसा. मोह कसं नासा ते आम्ही सोडका. केलो पंता असल मोह न्ही. एक पंता एकलो कोण की घरा गेल्लो कोणाल की गेस्टाल घरा गेलतना थंय ताका च्या आनी करून दिताना ताणें सांगलें साखर घाल नाका म्हणून. साखर घाल नाका. अरे तू बरे गोडशे हे त्यांनी खाता आशिल्लो व्यक्ती साखर नाका म्हणटा च्याक. ना हांव साखर आनी उठू ताजेर मोह हांव सोडलो आसा. हांव आतां साखर त्याग करून दिला आसा म्हणून अशें उठू सांगलें. कडे भितर किचना गेलतना ही गेल बायल थंय किचना गेलतना तीन विचारले गेस्टाले बायलीन म्हळ्यार गेस्टान हागेल बायलीक विचारले अरे तुगेल बामणान उठूची साखराचेर मोह ना के उठू त्याग केला के हे ते म्हणगे कसने ना तांकां डायबिटीज म्हणून तांणी डायबिटीज म्हणून सांगचे जायना न्ही. त्यातून सांगताना होडोड शब्द घालून मोह त्याग हांव साखर त्याग केले डॉक्टरान सांगले नंतर चाल केल्या हाणें. ताज्या पहिले समज च्या पिता आशिल्लो डॉक्टरान सांगले नंतरच ताणें चाल केला आसा च्या पिवचेक. बट सांगताना भायर हांव साखर त्याग केल्लो आसा ताजे बदल मोह गेल्ले आसा. हे असले मोह कसने प्रयोजन याना. यद्राक वस्तू असून ते खावका म्हणून दिसता आसा तरीही निग्रह केला म्हळ्यार तेन्ना ते योग्य रितीन त्याग जाता. यद्राक खावका म्हणून दिसता आसा बरे केसर भात दवरिल्लो आसा खावका म्हणून दिसता आसा तरी ना हांव खायना. हे डिसिप्लीन हे तुमगेले जिवनांतू तशी तुम्ही हगूर करत ते विषयाचेर मोह त्याग करत गेल म्हळ्यार तेन्ना व्यक्तित्व निर्माण जायत वता. ना जाल्यार मोह प्रत्येकांतू चौडुवाल विशयान जावो शिक्षणा विशयान जावो प्रत्येक विशयांतू मोह करून बस नाकाच. चौडुवाले शिक्षणाक वैक्याची चड तुम्ही फोकस घालून बस नाकाच. चौडुवा तुम्ही सांगचे अरे हगो 95 घेऊ का अरे 96 घेऊ का हे त्या म्हणून तुमका एक तागेल वर उमेद उरता. ताण करचे प्रयत्न ताण सकाळी उठून घोळचे हे ते आणि तागेले प्रिवियस रेकॉर्ड्स हे पळयल्यार 95 हागेल काही न्ही एक्सेट्रा. बट एक वन फायन डे हे लास्ट नीट एक्झामांत कशी टफ पेपर आयलं पळया तसल खंय तरी एक मध्ये आयलं म्हळ्यार पळया एकदम तेन्ना तुमका कसं दिसता दुःख जाता. हो 95 घेता म्हणून हांव लकिलो आण पळयल्यार 85 घेतले. जर तुमका मोह ना आशिल्ले 95 घे तू 85 घे तू 80 घे डॉक्टर जायना शूर खाली मागेले हंग यद्रा कुर्ल्यार पुरो आनी म्हाका कसने नाका म्हण जर तुमगे मनांत असल्यार ताजेकिंत होड संपत्ती आयज कसनेही ना. आमगेले
कित्याक म्हण आज आमगेल चेडू आमगे लागीं उरले री ह्याची होड एक संपत्त म्हणून आमी लेक्का म्हळें ना जे चेडू 95 घेवचे 100% घेवचे. पहिला आमी शिकताना एक क्लासा एकलो टॉपर, एक क्लासा एक टॉपर. आज पळयल्यार उठूलो टॉपर कोण लास्ट बेंच पहिल्याने लास्ट बेंचा सवचे लास्ट बेंचाच कसं करताचे कितें कसं नाही कितें म्हणून हे आज उठू क्लासान तशें उठू लोक टॉपर जाल्लो आसा. आज सांगचे भंय जाता पूर्वाश्रमा इतलो पर्संटेज घेतलो म्हणून आमकां भंय दिसता कितें म्हणून आज उठू लोकांक 95 आनी तंतू पॉयंट तागे 95.6 हांगे 95.7 खाली अंतर वैके चड ना. सो इतले तरेचे कॉम्पिटिशन वाडत आसा आनी आमी शिकताना एकच बोर्ड म्हळ्यार एक बोर्ड स्टेट बोर्ड. आज पळय स्टेट बोर्ड एक, CBSE बोर्ड एक, ICSE बोर्ड एक आनी खंयचे बोर्ड येता देवाकय एक गोत्तू. आता थोडे वर्ष गेले नंतर स्टेट बोर्ड वैके उरना आमगे लेक्कान आनी एक 25 वर्ष गेले म्हळ्यार स्टेट बोर्ड म्हणलेंही ना. डायरेक्ट CBSE आनी ICSE म्हणले एक 2 मात्र उरताले अशी दिसताले. आताचे पॅटर्न पळयचे अवलोकन केलं म्हळ्यार एक 25-50 वर्ष गेले म्हळ्यार कडे हे स्टेट बोर्ड आशिल्ले हेही दिसता की ना कडे थोडे दिवस गेले नंतर प्रॅक्टिकल चेडवांक शिकोवत आसले एक 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 म्हळ्यार कशी कालांतर जायत वता आसा. त्या निमित्तानं मोह मात्र तुम्ही कितले कमी करचे जाता तितले. एक उदाहरण मोह केल्यार कशी तो एक निमिषा भितर दुःख पावता, एक निमिषा भितर सुख जाता. एकल्याल घर विकचेशिले, घर विकचेशिले मस्त प्रयत्न करता हे दिकान चल्ल प्रयत्न करता एक दिकान बापूस प्रयत्न करता. सो दोन्ही लोक प्रयत्न करत आसात हे घर विकून घेणू पैसे येऊन घेणं खंय तरी आम्ही सेटल जावे एक्सेट्रा एक्सेट्रा म्हणून घेणू. एक दिवस घरा उज्ज लागता खंयचे घर विकचेक तांणी हे करत आसाची त्या घराक उज्ज लागता पूत खंय की भायर आसा. सो बापूस मस्त गौजी मारचे चाल केलो कित्याक म्हळ्यार हे घर विकून घेणू कडे सेटल जावचे पैसे येवचे अशें उठल. आता कसं नाही जालें ना आता घरा उज्ज लागलं म्हणून बकेट घेवन उद्दा घालची की हे करची की उठू करता गौजी मारता मागीर घरा उज्ज लागल्या मागीर घरा उज्ज लागल्या म्हणून गौजी मारता हे करता उठू करता. आगेल गौजी ऐकून घेणू सायडाची व्यक्ती येता सायडाचे कसले गौजी मारता रे उज्ज लागल्या हांव उद्दा हे करका हे विकका म्हणे अरे मग काळी कळले की तुगेल घर कोणकी विकले म्हणून तुगेल घर कोणकी घेतल्या म्हणून म्हाका एक विषय कळला मरे तुगेल पुतान जावं हे केला म्हणून तू खरें गोतस वय काल हांव कसकी आयकला म्हणून ना बकेट थंय उडेल ताणें कित्याक की म्हण आतां मागेल न्ही आतां मागेल न्ही आतां बकेट उडेले आतां वाडोवका म्हूण कसं नाही अगत्य ना. सो कडे री थोडे वेळ जाला आतां उज्ज बरें लागलो हांव काय उद्दा घालतना उज्ज बरें लागले. थोडे वेळान जाले नंतर पूत आयलो पूत येऊन घेवन तो गौजी मारचे चाल केलो. अरे कसन जालें रे घर विकल्या म्हणून घेन आयकलं घर विकिल ना तो येता आशिल्लो मनुष्य फाल्यां येता म्हणून सांगून गेला आनी घर विकिला आमकां आतां नी वापस गौची चाल केले. एक निमिषा भितरी त्याची विषय संतोष जाता त्याची विषय दुःख जाता. आपल्याल मळकुडे न दुःख जाले आपल्याल न्हय मळकुडे न ताका सूख दिसले. सो जर ताका हाजे बद्दल मोह ना जाले असल्यार लासून वचो लासना शिवरो केन्ना पर्यंत घर आसा तो पर्यंत हांव वास करता केन्ना पर्यंत शरीर आसा तो पर्यंत हांव हे शरीरान तूं मागेले कसं जिवात्मा हांत उरता. एक दिवस शरीर नश्वर जाता मागीर जिवात्मा वापस खंयचे योनींत वचका त्या योनींत वता. हे शरीराचेरही आमकां चड मोह करचेक जायना. आजी खरें सांगचे गेल्यार आमी ड्रेस घालचे ना श्रृंगार करून घेवचे हे उठू कित्याक की म्हळ्यार शरीराचेर आशिल्ले तसले मोहाचेर नाजाल्यार भागवतांत तांणी तुमकां अवधूत म्हणून घेना न्ही तांकां कसले मोह ना. तुम्ही उरलेल्यार वैकेची कसनेची तोंडान कितलेही तुम्ही वाईट शब्द वापरल्यार वैकेची खंयचे हाका प्रत्युत्तर दिनाशिल्ले. आज आमी शरीराक आनी आमी वस्त्र आनी कितें घे म्हळ्यार ते एक आमगेले डिग्निटी ते एक आमगेले हे आसा. सो प्रत्येक एक साना साना विशयांत वैकेची आमगेलो मोह आसा. आतां खंयचे तरी व्हड फंक्शनान तूं गेलतना तो चप्पल घालता आशिल्लो शूज घालून घेता कित्याक म्हळ्यार मस्त लोक येताची. सो एक दृष्टिकोणारी एक प्रवृत्ती चेंज जायत वता. सो कितले तरेचे मोह
आम्ही कोण घेता असाचे हांतुल्यान कशी बाहेर पडचे. पुरंदरदासाक आम्ही ताका सांगताना कसं म्हणताच की म्हणरी नवकोटी नारायणू एक्सेट्रा आम्ही उठू सांगताची. किंतु एक संदर्भ आयलो, एक संदर्भ आयलो आशिल उठू सोन गेनू तो जोळीगे घेऊन गेनू तो बाहेर सरलो. कडे ता कसने मोहना तागेल भांगर हे ते उठूची ताण सोन गेनू ताण हे केलाय. किंतु आजी तसल पुरंदरदासाला प्रतिनित्य आम्ही तागेले भजन म्हणत असाची. कारण कसन की म्हणत मोह त्याग केले निमित्तानं आज त्या व्यक्तीला आम्ही गुणगान करत असाची. सो तशीची आम्ही वैकेची जीवनात आता मी उठ लोकांक सांगतानाच मोह त्याग करून घेणं छान म्हणून सांगचे तात्पर्य ताण केला म्हणून उठ लोकांकर काम नशी नी जल तिथले प्रयत्न करचे तुम्ही हे करा. आजी केलव पंता हे क्रिकेट आणि खेळताना मस्त गौजी मारच असा. तो विंजल कुठं गौजी गौजी हो विंजल नंतर गौजी अनेकलं दुःख. हा मागेल टीम हारले तो मस्त खुशी मागेल टीम विन झाले अनेकलं सा कसं नाही लागेल ना. खंचे टीम विन जावं खंचे टीम हारो मग संबंध ना त्याची संबंध ना अशी उरचेची ह्याची मोहातुलन बाहेर येऊचे. संबंध कितल दवर घेताची संध्या वंदने बसल्यावर वेके ताण गौजी मला हागल विकेट गेलं व्या म्हणून घेऊन गौजी मारच सा. इतल तऱ्हेचे संबंध दवर घेतील उरता. संध्या वंदन वैके करताना कोणे तरी एकदम गौजी मारलं म्हळ्यार हा कोणाला की विकेट गेल्या म्हणून घेन ताने शब्दता हा सांगेल ना जलेरी तागेला मन आणतो खंकी एक कसकी झाल्या होड गौजी मारलं नाही कसकी एक झाल्या म्हणून घेनो ताजे अर्थ म्हळ्यार तो खंच फॉलोवर म्हणून घेन गोतुरता. हो कोण वदरील उरता तो खंच फॉलोवर म्हणून घेत उरता. तागेला फॉलोवर जाल म्हळ्यार विकेट गेल्या म्हणून घे. दुसरं कोण की गौजी मारले आमगेल विकेट गेल ना कसकी 6 मारलं म्हणून. सो अशी थंय बशील तनाची ताबडतोब मनान तू चेंज जायत होता. गायत्री मंत्र म्हणत असतानाची खंयकी ताका दुसरे विषय तागेल मनान घोळत उरता. सो इतले संबंध चड लावत गेले तशीची दुःख वैकेची चड जायत वता. सो दुःख कमी जाव का जलेरी तितल्याची मोह संबंध त्याही कमी करच्या प्रयत्न करा. कितलं तुम्ही प्रयत्न करताची ताजेरी उठूची अवलंबून असा. आणि जगत तांतो देवाल किंता प्रूफ आणि खंचे प्रूफ ना. आजी मस्तीतले म्हणताचे वॉटर प्रूफ हे प्रूफ त्या प्रूफ अनेक प्रूफ. किंतु देवान कितलं प्रूफ दिले पळया ताजे किंता होड प्रूफ हे जगतांत खंचेही ना. सेक्युरिटी जावो शरीरा माध्यम जावो प्रत्येक विषयांत वैकेची देवाल तितले एक संपूर्ण रक्षण बाकी खंचेही दिवचे जायना. किंतु आमक जीवनांतू कष्टही येता आमका दुःखही जाता सुखही जाता. आता असेल कित्याक येऊ का कष्टही येऊ का दुःखही येऊ का सुखही येऊ का त्रासही येऊ का हे उठू येऊ का. कित्याक की म्हळ्यारी आता 2 तरेचे ग्लास असाचे. एक ग्लास कशी की म्हळ्यारी खाली फातोर उडेल्यारी ग्लास चूर जाऊन घेऊन वता. खाली एक फातोर उडेल्यारी पुरो ते संपूर्ण ग्लासाची चूर चूर जाऊन घेऊन वता. अनेक ग्लास असा ताका बुलेट मारल्यार वैकेची ग्लास फुटना. ताका मी बुलेट प्रूफ म्हणून घेऊन आम्ही सांगतात. एक ग्लास असा फातोर मारल्यारी भेतून वता. अनेक ग्लास असा ताका बुलेट मारल्यार वैकेची भेतून घेऊन वतना. ते कशी हून केल्या खाली एकदा हून केले ग्लास करताना ते फातोर मारलं कोणी खंयची भेता एकदा हून केले झाले आणि कसं नाही ताका प्रोसेस ना. किंतु बुलेट प्रूफ करताना 4 पंत हून करका 4 पंत थंड करका अनेक ताक लेयर घालका असेल मस्तीतलं प्रोसेस जाल नंतर 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 कसं जाता ते बुलेट प्रूफ जाता. एक हंतू ते बुलेट प्रूफ जायना. तशीची देवान आमका एक 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 कष्ट कडेर दुःख कडेर आणि वापस सुख हे उठू कोण 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 देव आमका बुलेट प्रूफ करून घेऊन दिता असा. हे उठूच हाय जल निमित्तानं मनुष्याक प्रत्येक परिस्थितीतुल्यान कशी बाहेर येऊ का म्हणून घेणू देवूच असेल हे कोण 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 घेणू एक आमगेले शरीराक एक आवरण निर्माण करून घेऊन दिता असा. किंतु आम्ही दुःख जाता असा कष्ट जाता असा हे जाता असा ते जाता असा म्हणून घेणू आम्ही हे करत असत. किंतु येऊ का हे आयल्यार मात्र त्यांना बुलेट प्रूफ कशी हे उठूची हून थंड 2-4 पंत मार्च पडता मस्तीतलं कष्ट घेतले नंतर
लास्ट ते बुलेट प्रूफ जाता. तशीच आमकां ही कश्ट दुःख मनस्ताप हे ते येवन येवन थोडे सूख हे उट्टू आयल नंतर कडेर आमगेले जिवनांतू एक देवाल प्रूफ आमकां 100% जाता. किंतु आमी खाली एक भक्त जाल्यार पुरो. आनी कोण भक्त आसा भक्ताले खंयचे रिती रक्षण करचेक देव येवन घेवन पावता. तेतकून आमी पयरचे अंतू सांगले आशीर्वचनांतू देवाले कसने विचारला जाल्यार रडना ना. कसने विचारा तुम्ही हे पोस्ट जाय ते पोस्ट जाय आनीक पोस्ट जाय. किंतु एक पोस्ट देवाला एक विचार के म्हळ्यार हांव तुगेले श्रेष्ठ भक्त जावंक खातीर तसल पोस्ट म्हाका अनुग्रह करी म्हणून घेवन आमी देवाला एक विचार का. कित्याक म्हळ्यार खंयचे भक्त कितले एक श्रेष्ठ भक्त जाता ते भक्ताल रक्षण करचे जबाबदारी देवाल आंगारी. आम्ही जर देवाल भक्त जाल्यार किंतु देवूची आमगेले भक्त जावका म्हणना किंतु ते भक्ताले बद्दल सेव घेवचे कितें तो आतुर जावन घेवन उरका. तशी रिती त्या भक्तान देवा लेगी व्यवहार करका की हो भक्ताले म्हाका सेव घेवका ताण प्रतिनित्य मागले तागेले हांव तागेले दर्शन ते भक्ताल दर्शन जावका म्हणल्यार तितले उत्कंठ जावन घेवन तसल एक भावना आम्ही जागृत करका. एक भक्ता कशी रक्षण करता की म्हळ्यार आमी सांगतात भावग्राही जनार्दन. देव केन्नाही आता तुमकां दिसता की इतलं कष्ट आमकां जाता आसा इतलो त्रास आमकां जाता आसा देव पळयना वे. देव तू पळयत आसा कसनेची हे करताना. किंतु केलो संदर्भार आमी उट्टू लोकांना प्रार्थना वेकेची करची पडटा. देवाला एक प्रार्थना करका कोणकी येता स्वाम्यान एक प्रार्थना करून घेवन दिवच्या उट्टूची आमी प्रार्थना करता आसा. स्वाम्यान प्रार्थना करता आसा मात्रान देव पळयताना म्हणून घे न्ही. देव उट्टूची पळयत आसा. आमी खाली तागेले भक्त जावन घेवन उरल्या पुरो. भक्ताल खंयचे ना खंयचे रितीर तो रक्षण करता. आमी आयडी काडचेक जायना तशी तो रक्षण करता. ताका एक उदाहरण म्हळ्यार एक पारिवाळ आशिल्ले. एक झाड्डारी एक पारिवाळ आशिल्ले. ते पारिवाळा मार्चेक एकलो थंय राखून बशिल्लो आसा. आमी बेटेगारा म्हणून घेवन कसन सांगता. तो पारिवाळाक मारची कितेरी थंय राखून घेवन ताणें धनुष्य बाण हातांत धरून घेवन बशिल्लो आसा. आनी एक सायड वयर तुलेन एक हद्दू ते हे पारिवाळाचेर नदर घाल्लो आसा. आता दोन्ही एक सकल देंवलो म्हळ्यार हो बाण घेवन घेवन मारता. वयर उडल्यारी वयरी हद्दू आसा म्हळ्यार एक नंबर चेकमेट. चेसान तूं चेकमेट जाल्यार तुमकां भायर येवचें जायना. खंयचे मूव केल्यार वयकेच तुमी लॉसाची ते भिन्न जावचे खंयचेय प्रॉब्लेम ना. आमगेले देव चेकमेट जाल्यार वयके तुमकां पार करचेक जाता. हे क्वॉलिटी कोणाले घेना. असल क्वॉलिटी चेकमेट जाल्यार वयके रक्षण करता जाल्यार ताकद कोणाले आसा की म्हळ्यार आमगेले देवाले आसा. बाकी तुमगेले चेस बोर्डा चेकमेट म्हळ्यार जालें फायनल. किंतु हांगा कसन की म्हळ्यार वयर उडल्यार हद्दू आसा. सकल पळयल्यार तो बाण घेवन घेवन राखील आसा. म्हळ्यार कशीची वयर उडल्यार गेलो सकल उडल्यार वयके गेलो. आता कसन करचें तेची संदर्भारी एक काल्पनीक ते पारिवाळाक तेची संदर्भारी ताणें देवा लेगी एक देवत्व हे जावन घेवन देवाल चिंतन करता. आनी हे हांतुल्यान तुगेल भक्ताक रक्षण करी म्हूण घेवन थंय पारिवाळ प्रार्थना करता. कशी तरी करून म्हाका वयर उडल्यार हद्दू म्हाका येवन घेवन चाबून काडता. हे दिकान सकल उडल्यार तो तागेले बाणाक हांव हे जावन शिकारी जावन घेवन पडटा. सो कशी गेल्यार म्हाका त्रास जाता. देवान कशी तरी करून हे भक्ताले एक प्रार्थना स्वीकार करून मागेल रक्षण करी म्हळ कुडेन देवान उपाय योजना करून घेवन खंय तो बाण मारचेक राबिल उरता तागे लेगी एक सर्प येता. तागे लेगी एक सर्प येता आनी तो बाण घेवन घेवन एरो हे करत आसतना ते सर्प हागेल पांयाक चाबता. तागेल पांयाक चाबिल निमित्तान कसन जाता की म्हळ्यार तो गडबडता आनी सकल पडता. किंतु गडबडील निमित्तान ते बाण कसन आसा त्या पारिवाळा लागचे कोणा लागता हद्दूक वचून घेवन लागता. म्हळ्यार एक देवान योजन करून घेवन ते एक सर्प पेटून घेवन ते शिकारी कोण आसा ताकेले वैकेची हे जाले. आनी ते हद्द कसन आशिल्ले
त्या बाण कसं नाही पारिवाळा लागचे, कोणा लागले? हद्दूक लागले. रक्षण कोणाला झालंय? पारिवाळाला झालंय. जर भक्त जाऊन घेऊन उरलं म्हळ्यारी त्या पारिवाळ कशी एक भक्त जाऊन घेणं आशिल्ले तशी भक्त जाऊन घेणं असले री आमगेल जीवनांत चेकमेट जाल्यार वैकेची हे आमकां हंतुल्यान रक्षण करता जाल्यार एकमेव देव म्हळ्यारी तो विष्णू परमात्मा. त्या निमित्तानं प्रतिनित्य तागेले उपासन करचकी, तागेले स्तोत्र पाठ करचकी. कित्याक हे भक्ताल गुण. आता डॉक्टराल गुण कसं नाही, प्रतिनित्य सकाळी वचून गेलो पेशंटाल उठू चेकअप करून गेलो ड्रिप्स दिवची की तागेले उठू बद्दल काळजी घेवचे. इंजिनियराल कसं नाही तागेले गुण ताण प्रति कोणाल क्लायंट असा त्या क्लायंटाले घर कशी जाता असा कसं नाही कितले ते उठू पळत. ऑडिटराल काम कसं नाही मागेल यजमान कोण असा तागेल फायनान्शियल कशी असा कितले असा हे एक एक लोकल एक एक गुण. व्यापाराल गुण कसं नाही मागेल अंगडी कितले आज धान्य असा कितले बाहेर गेले कसन जाले इत्यादी. वैदिकाल गुण मागेल यजमान आले पुरोहित तागेल बऱ्यापणाक हांव कसन करेत म्हणून ताण आहे एक सांगचे. सो प्रत्येक वृत्तीन तू एक एक गुण म्हणून घेन असा. तशीची भक्ताल गुण कसन की म्हळ्यार प्रतिनित्य तागेल नामस्मरण करचेची भक्ताल गुण. आणि कसने ताका हे ना खाली देवाल नामस्मरण करचे, देवाल स्तोत्र पाठ करचे, तागेले भगवद्गीता पठण करचे, भागवत श्रवण करचे. प्रत्येक देवाल कसकसन करता त्याची भक्ताल लक्षण. आणि कसने सांगता म्हणून देवाल बद्दल कार्य करचे. फुलकांची वैकेची देवाल सेवा, तुळशी माळ करची वैकेची देवाल सेवा. प्रत्येक कसकसन देवता संबंधी कसने केल्यार वैकेची त्या देवाक संबंध जाऊन घेन असा खंयचेही व्यर्थ जायना. त्या निमित्तानं सर्व लोकांक ह्याचीची आम्ही सांगताची जल तितले समाजाचे उन्नती कितेरी. आता मी एक स्टेप घेऊ का. आम्ही वैकेची एक प्रयत्न मुकाविल दिवसांत आमगेला आलोचना असा किंतु समाजाचे थोडे आमकां सहकार मिळेरी बॅलन्स करचेक जाता. आमगेला हांत कसन जालें बॅलन्स समना. आता एकलो एक सायडा गेला म्हळ्यार एक सायडा वता कसले म्हणून विचार करका कित करका. आमगेले आम्ही शिकताना फुल मेकॅनिकल इंजिनियर उठू लोक तो गेलो म्हणून हो गेलो म्हणून तो गेलो म्हणत. आज पळयले मेकॅनिकल पळयत आलो ना आमकां न्ही भंय दिसता मुखार हे मेकॅनिकल उरता की ना की म्हणून. कित्याक मोठू AIML CS AIML हंतूची घोळत आसा इलेक्ट्रिकल हे ते. आज मेकॅनिकलाक चड हे जाताना थोडे कडे कोणे तरी इंजिनियर हे ना आता उठू लोक CA जायत बसलेच घरांत उठू खंय गेल्या नाव CA असा फायनल एक्झाम असा कर नाका म्हणून आम्ही सांगचे न्ही. उठू लोक त्याची हे कर ताच्यान कसन जाता की म्हळ्यार एक सायड आम्ही चड हे केलं तशी जाता. आमगेलेही तशी जाल्ला आसा. उठू लोक बँगलोर असल्यार मात्र चली दिवचे तर होन्नावर कुमटा भटकळ कारवार हांग कशी चल्ली कोण दिवचे बाबा. खंय तरी इम्बॅलन्स जातास न्ही. खंय की एक कडे इम्बॅलन्स जाता असा. तुम्ही उठू बँगलोरची फोकस केलाय, एक चेन्नई फोकस केलाय, हैदराबाद फोकस केलाय, बाकीची कोण होन्नावरान तसाची कुमटान तसाची व्यापार धंदो हे त्यांनी करता असाची तांकां कोणे चल्ली दिनाची. फाल्यां तांकां कसन दिसता की म्हळ्यार ह्या गांवांत उरचे नाक रे. व्यापार उठू बंद करून गेलो हांगाच उठू जमीन विकून गेलो बँगलोराक वचे. बँगलोरा गेल्यारीची चल्ली प्राप्त जावका जाल्यारी तेगेल भविष्य जीवनाक गांव वैके सोडका पडताल फाल्याक न्ही. तात्पर्य कसन की म्हळ्यार असले सिच्युएशन कितें की म्हळ्यार इम्बॅलन्स जायत आसा. खाली गांवांक कितेरी आमी कोणाक दोश दितानाची आमकांय गोत आसा तांणी बँगलोर कित्याक गेले तांणी कसन शिकले ते शिक्षणाक त्या गांवांत तांकां जॉब मेळना. आणि इतलें शिक्षण कोण घेनू खाली गांवांत उरल्यार जायना. कित्याक म्हळ्यार अरे कसन शिकला इंजिनियरींग शिकला खाली बसला रे तू. हे एक शब्द मारलो तागेल मना लागले कुडेनच पळय ताका थंय रावचेक जायना. कित्याक म्हळ्यार आईल उठ्ठो लोक विचारताची मरे इंजिनियर जाल्यार खाली बसला हांवें म्हणून. आतां एक म्हणता हे वर्क फ्रॉम होम आयलतना केलो म्हालगड्यांक गोत ना वर्क फ्रॉम होम कशें न्ही कितें म्हणून. एक पंत खंय की कोविड आ टायम मारी तो वयोवृद्ध जाला 80 वर्ष की 85 वर्ष जाला. तुगेल चल्ल कसन केला घरांत बसून कस की करता तो म्हणून सांगता. ऍक्च्युअली ते वर्क फ्रॉम होम बट ताण सांगचे कस की घरांत बसून कस की करता असा म्हळ्यार तागेले कारण घरांत बसून केलं ते समने म्हणून हक्का घरांत बसून कर का
कित्याक म्हळ्यार ताका आराम जाता हे. सो एक एक लोकाले इंटेन्शन चेंज जाता आसा. आतां पळय वैदीक वर्गांक विवाह जाता तांकांय कश्ट जाता आसा. कोण तुमगेले कितें बरेच रांदप आनी कोण घेतात तसले रांदप्यांकय कश्ट जाता आसा. कोण व्यापार करत आसा तांकांय कश्ट जाता आसा. सो खंय ना जाल्यार आज उठू इंजिनियर जाल्लो डॉक्टर जाल्लो हांकां आतां कसं आसा, इंजिनियर जाल्ल्या चेल्ल्याक इंजिनियर जाल्ले चेल्ली मेळटा, डॉक्टर जाल्ल्या चेल्ल्याक डॉक्टर जाल्ले एक चेल्ली मेळटा, CA जाल तसले चेल्लीक CA जाल्ले चेल्ल मेळटा. किंतु एक रांदपी जाल्लाका रांदपी मेळना. हा, एक वैदिक शिकिल तसले भटमामाक भटीमाय मेळना. हा, हे केलो त्याची खंयकीची आमगेलंतू इम्बॅलन्स जायत आसा. आसात कितला हसता हसा, बेजार ना. बट एक दिवस ते तुमगेले चेरडाक परिस्थिती आयलतना तेन्ना तुमकां कळटा. तेन्ना स्वाम्यान आमकां सांगिल्लें अशी जाता जाता जाता. तेन्ना आमी हे केल्ले आशिल्ले आसल्यार आज आमी हे करता आशिल्ले. सो खंय ना जाल्यार खंय उठूकडे कित्याक की म्हळ्यार कशी खंयचे तुल्यान आयिल उदक लास्ट खंय वता, यथा गच्छति सागरम म्हणून सांगला. खंय उदक पडो लास्ट खंय वता सागरांतूची समुद्राक वचून पडटा. जगतांतू आमगेल समाजाचे कसने विशयाचे लास्ट सोमेल पाय मुळांतू येवचे. त्यातकून आमी तुमकां सांगिल्लें हे उठूची अनुभवाक येवन घेवन आतां लोणी जाल्लो आसा. उठू घांटून 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 लोणी जाल्लो आसा. तितले लोकाले त्रास म्हळ्यार मस्त लोकांनी येवचे. तांकां कसन आहे तुमगेले चेल्ल्याले एक लग्न जाता कसन करता आसा रांदपो. आतां आमी कसन सांगचे ताका कडे आनी कसन विचारल्यार शिक्षण जालें व्यापार करता आसा. 3 तलगटी म्हळ्यार पिज्जा कालांतल्यान चोवन आयिल तसले अंगडी. आतां चेल्लो इंजिनियर शिकला बट तो कुमटांत राबता म्हळ्यार कितें रे चिक्के फाटी सरता आसाची. सो चेल्ल्याक वय जाता आसा 30 वर्ष जाले 32 वर्ष जाले. आतां कसन करता ताणें हेची व्यापार थंय हाडका म्हळ्यार एमेझॉन फ्लिपकार्ट तो सोडना. तो तागेलो ऑनलायन तो मार्केट करत आसा. सो व्यापार खंय करचे. कुमटान केलेले व्यापार बेंगलोरा करचेक जातवे करचेक जायना. हे आनी सोणाची हे इतले होड्डोड हस्ती बसून घेतल्याची तांकां फ्री बीज हे ते उठून आनी कशी व्यापार करचे. तो कुमटा सोडून गेलो. म्हाका वेंकटरमण देव आसा, औस बापूस आसा, आज्जाल पिज्जाल कालान चोवन आयले हे आसा. ताका प्रामुख्य दिवका की लग्न करका. वापस ते लग्न तरी सक्सेस जाले कडेर आनी वापस कसं तरी एक हे जावन गेलो माय सुन्नी हे ते एक्सेप्ट कडेर आनी परत लग्न जालें नाशिल्लें बरें आशिल्लें म्हणून आनी. सो खसन कर का कित कर का कोणाला ऐकू का कोणाला सोड का समाज कशी चलो का कसने कळनाशिल्लें तसले एक परिस्थिती एक नंबर क्वेश्चन मार्क. हे रुटार गेले रे एक प्रॉब्लेम, ते रुटार गेले रे आनी एक प्रॉब्लेम, खंयची रूट गेले रे एक ना जाल्यार एक समस्या दिसत येता आसा. खंय ना जाल्यार खंय हाजे बद्दल हे जावका. हाकेकच एक उपाय आतां RSSन सांगिल्लो संतती वाडून घ्या रे म्हणून. आता आमगेले ते एक आता प्रस्ताव यात आसा. स्वाम्यान एक सांगका एक घरा 4 संतती जाऊ का म्हणून घेन. पहिले काळात तशें आशिल्ले. पहिले काळात 4 सोडा 10 12 आशिल्ले. न्ही हाशी विशय न्ही. आजी तुमकां खरें सांगताची जर तुमी अब्दुल कलाम ना जाल्यार BR आंबेडकर असल होड्डोड लोकांना तुम्ही जर नाव काढले री तांगेल उठूची 8वे चल्लो 10वे चल्लो असले न्ही आसाची. जर त्यांना दोन्ही जाल्लेले तर आज आमकां APJ वैके मेळना आशिल्लो, BR आंबेडकर वैके मेळना आशिल्लो. एक तसले 5 चेडवांतू एकलो कोणे तरी देशा कितें बर जावचो तसले गुण देव ताका अनुग्रह करता. किंतु आज ही खाली दोन्ही जल निमित्तान तसले मेळताची ना म्हणनाची. बट पहिलेच जर तुम्ही हे केले रे तुम्ही जर अवलोकन केले APJ कितले चल्लो म्हणून 8th सन की 9th सन आसा. BR आंबेडकर तोही 7th की 8th आनीक कोण की आसा तो 14वे. सो असले मस्तितले तुम्ही जर संशोधन केले हे जाल्ले आसा. आमगेले संतती ही आमी अभिवृद्धी करचे कारण कसन की म्हळ्यार समाजांतू बाकी आमी उठूची पळोवंक घेवका. समाजांत आसतना पळय आमकां रक्षण करचे खंयचेय सरकार आमगेले रक्षण एक याना हे तुम्ही लक्षांत दवरून घेया.
आमगेले समाजात लोकांना आमगेले रक्षण करून घेऊ का विना हा कोणकी दुसरी येऊन घेऊन आमगेल रक्षण करता तर बसलं म्हणारी आमगेलकिंत मूर्ख ह्या जगत्तांत कोणीही ना. त्या निमित्तानं असले आता RSS ಕಾಲೀಚ್ येऊन सांगले ಗುರುಗಳು ಒಂದು ಹೇಳಬೇಕು, ಗುರುಗಳು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಾಕೆ अरे कसं मरे सांगलं मळे तू बट संदर्भ ताण एक एकदा सांगितलं ना वही म्हणून दिसता ताण ते ಅಂಕಿ ಅಂಶನೇ सांगताना ಹೀಗೀಗ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಂದು 25 ವರ್ಷದ ಮುಂಚೆ ಹೀಗಿತ್ತು, 25 ವರ್ಷದ ನಂತರ ಇದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ते ಹೆಚ್ಚು कडिमे कंच म्हणून तुम्ही इले कुणगे आम्ही सांगण्याची स्पष्ट जाऊन. सो अशी एक 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 ಕಡೆ ಹ್ಯಾ ಜತ್ತಾಸ ಹೀಗೆ ಮುಂದುವರಿತಾ ಹೋದ್ರೆ ನಾವು ಹೇಗೆ ಜನಜೀವನ ಮುಂದುವರಿಸೋದು म्हणून अशी एक 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 आमका सांगताची. ಕೆಲವು ಪಂತ दिसता भई मरेय हे जाऊच्या अशी दिसून ಕೆಲವು ಪಂತ ह्या दिसता. बट एक दिकानं बाकीचे विचार केलताना चौडवांक तिथले हे करचे हाजी कॉस्ट ऑफ लिव्हिंग पहिले परिस्थितीन तू 10 चौडवा पहिले परिस्थिती 10 बार चौडवा किंतु घोळच बामून मात्र एकलो बामून उठू 10 चौडवांक पोषित असेल एक ताकद आशिले कशी ना जे कशी एक रोटी तरी एक रोटी ना एक जेवण तरी घालता आशिल तिथलं ताईला एक तरी एक कॅपॅसिटी असेल. आज खाली दोन्ही चौडवांक हे करचे जाल्यार रे बायल बामणानं उठू लोकांना कामावच का खाली दोन्ही लोकांक तांक शिक्षण इंजिनियर उठू जावे पर्यंत जर ताक शिक्षण दिवका जाल्यार हाऊस पासून आताची त्यांनी दोघी लोकांना जॉब आकवच का त्यांना मात्र तगेल चरडाक डॉक्टर की इंजिनियर की कसं नाही करचेक जाता. खाली 2 चौडवांक तर ताक 10 जल्मळे री हा ताणे शनिवार वैके काम करका आयतार वैके काम करका 24/7 केल्यार मात्र खंय तरी कडे री हा. सो खंयकी एक परिस्थिती आम समजता अशी नाही की डायरेक्ट स्वाम्यान सांगता मारे कसं स्वामी बाकी पळेनाच हे उठू पळो का पडता खाली सांगले री जाय ना. बट खंय तरी आमगेले समाजाचे संतती वैकेची अभिवृद्धी जाऊ का खंय तरी एक हे करका की मागे कितीरी 2 समाजा कितीरी एक खंय तरी एक असल कसं नाही तरी असलं मळेरी त्यांना मी अपार्थ लेख नकाची खंचे हाजी रीतीर आम्ही सांगेल नाही खंचे रीतीर तुम्ही विपरीत अर्थ तुम्ही हे कर नकाची. बट खंय तरी हाजबद्दल आम्ही चिंतन करका शोधन करका बाकी लोक वैके आमगेले समाजाचे बांधव तांकाही कष्ट राहील तना आम्ही समाज बांधवान तांगेल बद्दल पळोच तशी जाऊ का तुम्ही कसं नाही विपरीत अर्थ करून घेण्याची बरे रीतीनं सौहार्दपूर्वक आम्ही हे विषय सांगेल विना हा खंचेही हाजीब भितर नाही. आणि संतती हे अपेक्षा करचे एक धर्म रीतीनं ते योग्यची खंचे रीती रीताची बदल है नाही. दशरथान वैकेची आपल्याला अयोध्या है जाऊ का म्हणून ताण वैकेची यज्ञ करून 4 पुत्र ताण घेतील असा म्हणजे ताणे विचारेल चूक म्हणून वे ना. त्या दिकानं कुंतीन वैकेची कसं एक मंत्र मिळे त्याचे प्रयोग करून घेऊन करणाक पहिले तिने प्राप्त करून घेतलाय कडे 5 पांडव तिनेही प्राप्त करून घेतलाय त्याही चूक वे तर ना. धर्मरूपान पळोच्या गेल मळरी संतती हे तुम्ही देवाला एक प्रार्थना करेत खंचे रीती राहे ना. आज 5 पांडव असेल जन पांडव युद्ध इत्यादी घडले. सो त्याची निमित्तानं मी सांगलंय की संतती हे एक धर्मरूपार पळोच्या गेल्यावर कितलेही संतती बदल कसं नाही आक्षेप ना. बट आमक कसं की मळरी समाजात लोक कसं नाही तरी ह्या करता की म्हणून अरे तू 4 चोडू कसं मारे या असल तऱ्हेचे एक खंय तरी 4 चौडू मळ कुडे ना एक मनाक तांकी एक खंयकी 4 चौडू मारे हक्का म्हणून गेला अशी खंय तरी हे आमगेला त्याचीची खंय तरी हे करताना एकल्याक देवाल बद्दल मस्त अभिमान ताक स्तोत्र म्हणका म्हणून असा भजन म्हणका म्हणून घेन असा किंतु कसन की मळे रे हांव म्हणचे गेले ताक कसं नाही तरी दिसतवे तू कसन मारे खंचे कावळ सर की तू भजन म्हणता असा अशी खंय तरी म्हणताल वे म्हणून घेन आलोचन करून तो हांग म्हणना कित्याक म्हण हांव म्हणले री खंय तरी तो तशी काढतवे म्हणले का तो हॅव टू इग्नोर करका पडता. देवा बद्दल तुका तिथलं चिंतन असा अभिमान असताना त्यानं कोणे कसं नाही उरलेले वैकेची ते तू ग्रहण करचेक जायना. त्यातकून लज्जे बिट्टू कुणी इरो म्हणून घेनो एक भजन येता लज्जे बिट्टू कुणी इरो. लज्जे म्हणे ह्याचीची जगताचे प्रपंचाचे कसनेची विचार करण्याची तुका ताळ घालचे क्या ना तुका स्टेप्स घालचे क्या ना देवा पळोवंगेन तू घालचे हेजे
हे कर म्हणून घेणू सांगता लज्जे बिट्टू कुणी रो म्हणून नाजेला आम्ही कसं करताची तो कसं नाही तरी सांगता म्हणलं हज्जे ना हाक मन नसल्यावर वैक्याची तो प्रवृत्ती करणं. सो त्या निमित्तानं समाजाचे मुकाविले एळीगे जाऊ का जलेरी असल तऱ्हेचे कसं नाही तरी एक रूपरेषा तयार करका सण सण चौडुवांक वट करका चौडुवाले एक गोल कोरंगेनु तंक एक भजनाचे तंड बालभजना मंडळी तंक कसं नाही तरी अशीची एक 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 शिकून शिकून कित्या की म्हणा रे आता तुमका काय आम्ही सांगच्या जाय ना तुम्ही आता होड जल्लासाची तुमका गावाबद्दल अभिमान असा तुम्ही ह्याचं बट हे सान चौडुवांक आता जर हे केलं म्हळ्यारी त्यांना आम्ही सांगचे तुम्ही बँगलोर कर नकाचे तुम्ही हुबळी बँगलोर करा. तुम्ही उट्टी लोक वचून बँगलोर होड करून गेलाय पहिले फर्स्ट पळोवच्या गेल्या रे बँगलोर काही ना एक लेखान त्यांना पळोवच्या गेलं म्हणे 100 वर्षा पहिले पळोवच्या गेल्या रे बँगलोर काही ना आम्ही थंय वचून बँगलोर होड केलं सा एक दिवस बँगलोरांत तशी लोक उट्टू लोक वापस आपल्याला घरा गेलं म्हळ्या रे बँगलोर रिअल एस्टेट ढम्म खरेची कोविड अंतू इतलं होडोड बिल्डिंग झालाय वर्क फ्रॉम होम आईल नंतरच पडाय रेंटल अंत कोणे नाच हा आता तर थोडे पिकअप जाता सा तसं आम्ही सांगचे एक असल कसं नाही तरी सिनारिओ आयल म्हळरी बँगलोराची व्हॅल्यूची 0 जाऊन होता बँगलोरा व्हॅल्यू 0 जाऊन घेऊन होता आजी बँगलोरा व्हॅल्यू किती की म्हळरी उठू लोक थंय वचत असाची उठू लोक थंय वचून गेनो व्यापार उद्योग कंपनीज हे ते उठू लोक येता निमित्तान आता जर स्ट्रिक्टली उठू लोकांना तुमगेल घरा तुले ना काम करा म्हळ्यारी बँगलोरात त्यांना कसं नाही व्हॅल्यू ना किती की म्हळ्यारी आपण horचेक कोण टॅक्सी ड्रायव्हर येता ताका कोणे भाड मेळना हांग इतलं फ्लॅट केल्यार फ्लॅट घेताल कोणेही ना वर्क फ्रॉम होम एअरपोर्टात तुला ऑफिसात सोडचेक ताकाही कोणे व्यार मेळना हांग हॉटेल घाल्या म्हळ्यार खाताल कोणे मेळना सो उठू हाका लिंक जातात कोण सरकार सांगता बरबेकू बेंगलोर बरबेकू वर्क फ्रॉम होम कमी करा कितेक हांकानी त्रास जाता हांग कुठं लोकांक त्रास जाता सो एक कोविड अंतू कळून गेले बँगलोराची व्हॅल्यू कसं नाही म्हणून वर्क फ्रॉम होम कळलं कुठे नस पडाय बँगलोराक कसने ना जाऊन घेऊन वता सो त्यातकून हांगा इन्फ्रास्ट्रक्चर मस्तीतले हे असा आम्ही सांगचे सुलभ हुबळी बँगलोर करा कुमटा बँगलोर करा हे बँगलोर करा त्या बँगलोर करा उठू सांगचे जाता बट कसने हांग नाशीची कशी करचे जाता आजी मस्तीतल्या कंपनीजांत खाली असा सो मस्तीतले कडे ऑपॉर्च्युनिटी ही ना सो मस्तीतले त्रास जायत असा आम्ही सांगचे कसन की म्हळ्यारी ह्या उठूची स्वामीला घेऊन सांगताच ते सांगेल तना आमका एक न मन दिसता हांग कसन आम्ही समाधान करचे ताण सांगेल उठू ऐकून घेतच बट आम्ही ताक कसन सांगचे कित सांगचे तुका कशी समाधान करचे मारया तरीही कशी तरी चूर पार ताका समाधान कोण कोण रामदेवाला उडगास कान घेऊन ताका अक्षत दिवचे मारया अशी जाल्या रामदेवा तुची राख तुगेल उडगास कोर घेऊन अक्षत दिताची तुची कसं म्हणून एक निर्णय दी आणि ताक एक हे कर कडे येऊन घेऊन हाण सांगची की म्हणजे स्वामीन दिला अक्षत येन पळा हे आणि देवाला एक होड लिहिला देवाला उडगास कोण अक्षत दिवचे कडे तो व्यक्ती आयला स्वामी निमित्तान बर झालं म्हणून सांगचे दिल्लीले अनुग्रह देवाना त्याची उठूची फल घेऊचे आम्ही बट आम्ही नाही उठू करचे रामदेवानं आणि हे पीठेन तू बशील तसले परंपरेचे स्वामेल निमित्तान हे घडतास विना हा खंचे एक स्वामेल निमित्तान जाता सांगून तुम्ही लेख नकाचे आणि तुमगेल प्रयत्न नाजाल्यार फाले लेखताले उठूची स्वामी लक्षात फाले खंयतरी खंचे तरी धंदेन तापेलो स्वामी नायल्यार उठू बर जाता भैर मारे आम्ही येताची तुका आशीर्वाद करताची स्वामी आयले मागेला तू स्वामी आयले आता व्यार बरेच जाता तू घरांत उरून घेनो स्वामी आयले मागेला हांत म्हळ्यार व्यार चल ना व्यार चल का जलेरी तू प्रयत्न वै के तू कर का ऑपॉर्च्युनिटी जाईल तना तू ते उठू घेऊ का ना रे मागेल हंतू स्वामी आयल्या मागेल हंतू स्वामी आयल्या मागेल हंतू स्वामी आयल्या म्हणून तू घरांत उरले री हंग व्यार चल ना तुगेल प्रयत्न उरका तुगेल दक्षता उरका त्यान मात्र उठू ही घडता त्या निमित्तानं आयच्या दिवसाक थोडे अति आम्ही विचार तुमगेले जरा प्रस्ताव केलो आम्ही इतले हे सांगनाची किंतु हुबळीन थंड वार निवे कुटुंबान आयल्या उठू सांगत गेले सो केलो लोकांना अपार्थनी करनाशीची योग्य रीतीरी सर्व लोकांनी घेऊचे समाजा बऱ्यापणा किती आम्ही सांगितले
स्वाम्य आणि समाज हे सोड आणि आमकां कसं नाही तिसरं ना समाजात लोकांना स्वाम्याक सांगचे समाज स्वाम्यानं समाजाक सांगचे हे सोना तिसरं प्रपंच म्हणले आमकां काही ना त्या निमित्तानं आयच्या दिवसाक सभा कार्यक्रमांत तू विशेष जाऊन गेलो तुम्ही हांगा उपस्थिती उरून गेलो स्वाम्याक गौरव तशीच पादपूजा ते केले बद्दल आम्ही संतोष अभिव्यक्त करताची तशीच आयच्या दिवसाक चौडुवानी स्वाम्याला हस्तेनं हांगा पारितोषक घेतील असा तांणी उट्टू लोकांना इंजिनियर्स जाया CA जाया किंतु ताजेकिंता चढ आमगेल समाजाचेची कसन एक गौरव असा त्यापैकीची अभिवृद्धी करची तशी जावो म्हणून घेनो ह्या संदर्भात आम्ही आशीर्वाद करताची आयल तसल सर्वही लोकांले जीवनांतू बऱ्यापण जावो त्यांनी करतसल उद्योग व्यवसायांतूही तांक बर जावो अशी देवचरणी गुरुचरणी प्रार्थना करीत आमगेला आशीर्वाद पर भाषणाच्या मी मंगल घडयताची श्रीकृष्ण अर्पणमस्तु.